हां सांगा मामा, कोण तुम्ही आणि तुमका हिण कसले खांगा पडल्या? पातळी माये तुम्हीच सांगा ती. ते कशी उरलोची म्हणून मग कळना, तर तुम्ही सांगायची कसं नाही. हे तुम्ही सांगायची म्हणून गेलो होय रे बालो. त्यांनी वॉकिंग बचून कसं करता म्हण पुराई पळेला हमें हे पत्तोळीन वॉकिंग म्हणवचे ते रुकामुळा हागे लगे उच डब्बन उल्लोचे. काल वरे पळेला आज वरे पळेला. हांव 2 दिवसातून पळयत आसा आणि हे कितले दिवसातून चलतास की देवाक गोतो. अय्यो 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 रब कर या माया. एक आम्ही नुतू असं म्हणून सांगून तुम्ही कसं दाखवताला त्या उल्लोच वा. बालू मामा तुम्ही पत्तोळी माया वैरी कसं संशय करू नका ती. हांव एक 2 व्हीलर कंपनीचे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह. काल देखून हांव पत्तोळी मायल मागशी कसले कस्टमर रे. हांव आमगेले 2 व्हीलराचे एक्सचेंज ऑफर तिका एक्सप्लेन करता आशिल्लो. काली तिका टायम ना म्हणून सांगूंक गेलो ती चमकली. तशें जावन आज वापस मेळटना हांव तिका लटो हँच बगे उलयता आशिल्लें. हो होय वे मामा इतलेंच वे. हांव कसं की म्हणलें की मग आतां सद्याक आमकां खंयचे 2 व्हीलर नाका मामा. चिकेची फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा. मुखार केन्ना तरी अगत्य पडलें रे आमी तुमकां कॉन्टॅक्ट करता ती. जायत मामा हांव येवचें जाल्यार रे. पातोळे विशय इतलेंच वे. हांव कसं की म्हणलें की मगो हां आनीक विशय कसो कसो तूं अशी कोणी गुर्त नातिलेले पुरो एकू सत्यान तूं तांकां घरकाडो आपण हाडचें तांगेलो टोल्लोचें पुरो कोर नाका. आतांचे काल समना कोण कशी म्हणून कळना. तशें देखून तूं गुर्त नातिलेले जनां लोटोचिके वेव्हार करतना जाग्रतेर वेव्हार करका. हांव वॉकिंग करता आशिल्लें तेदन तो येवन एक्सप्लेन केलो. जोर पावस येता आशिल्लें पाप तिमता म्हण सांगून ताका हांव आपण हाडलें जाल्यार जन अशी पुरो लागता म्हण म्हाका कळ्ळी तें. जायत हांव आनी तशें करना मुखारी. म्हाका एक च्या करून दी गो पातोळी. म्हाका आतां मिटिंगाक वचचें कसं. हिणें म्हाका कळ्ळा म्हण सांगून ताका कसन की प्लॅन करून हांगा आपण हाडलेलें. म्हाका कळना म्हणलें लावे हिणें आज ना पाय हांव तें कसन म्हूण सत्ती काडटा भायर. सेल्स एक्झिक्युटिव्ह जाल्यार डेली येता वे कोणी कोणाक सांगचें हिणें. हांव कसला वयर चडला म्हण तुमी लेखता आसा वा. च्या पयलो काडूक तें च्या पयलो डब्बस ना वा. सकाळ दवरलें मूग येता म्हणून हांव पुरो हेंत घालून दवरला. आतां काल समना होय कसला म्हळ्यार रे पुढे मुई साखरे डब्बे मात्र येत आशिल्ले. आतां च्या पयले डब्बे मिरसांगे पिठे डब्बे बरे येता आमगेले घर कडेन. कोतास वे तुमकां आयो कसला पुणे हांव तितले तर दवरलेले की मुई एक डिशनच म्हण दवरू वचून म्हगेल फाटी बँड पुरो गेलो मुई. यो हां कसन तो शब्द कोण पडले? अय्यो पातोळी कसं जाल गो तुका. कसले कशें आड पडला. एक च्या करून दी म्हणून सांगलें मग अशी कसले पडला तूं. इथे हांव ते च्या पयलो डब्बो काडू वचून पडली इथं हांव. अय्यो हे कसन रे बालू कसन जाली का? हॅलो डॉक्टर मॅम आमगेल बायल हांगा वयर देखून सकल पण फाटी बँड परत कुडकदला म्हणटस चिक्की येवंगेन पळयतात. हां बालू मम्मा हांव आतां तेगेलें कंडिशन पळयलें तें कसं जालां म्हळ्यार फाटी बँड एक चिक्के उळकाला म्हण केदला. कसं गाबरी करचे विशय ना मात्र तिका तुमी एक 3 वार बेड रेस्ट दिवंक जाता. कसं काम करचें सोडचें नज. हे पातोळे डॉक्टरान सांगितलं ऐकल ना आता. एक 3 वार कसं काम करचें ना बेड रेस्ट घेवका कळना. तशी हांगा कामाचे तूं कसं टेन्शन करून नका. हांव आम्मा कसं पण करून एडजस्ट करता ती. अय्यो देवा 3 वार बेड रेस्ट वे. हिक्का 3 वार बेड रेस्ट गे. बालूक तशी कामां वच्चें आसता. गुंडाक स्कुलाक रेडी करून दिवका. हांव हांगा आसले रे पुराय काम मेगेले मातेर येता. पातोळी म्हाका चिकेची आराम ना गो. हांव ಸ್ವಲ್ಪ दिवस धुवेल घरकडे वचून येता जायत वे. हांव हांगा आसल्यार तुका तोंदरे जाता. आता कशेंच गो तुका आनी आम्मा खंय चमकला दिसना मो हांगा. तावळी म्हाका जोर न्हीद आशिल्ली तेदन तान येवन म्हाका आराम ना हांव चिके धुवेल घरकडे वचून येता म्हण चमकली ती. हांगा आसले रे म्हाका न्ही तुका 2 जाणां कश्ट जाता म्हण सांगता आशिल्ली. म्हाका उल्लोचें जाता नाशिल्लें तशें देखून हांव कसं उल्लोचें जाय न्ही तें तुमकां मागीर फोन करता म्हण सांगलें ती. अय्यो देवा अशी पुरो जालें वा. एक हुशार ना आशिल्लो आसल्यार म्हाका पण सांगीत आशिल्लें ना.
आता तुका कशी बेड रेस्ट म्हाका स्कुला वचच्याक आसता गुंडाक रेडी करच्याक आसता कसं की ती एकली आसना नव्हे म्हणून एक चिके धैर्य आशिल्लें म्हाका आत्ता पळयल्यार रे करेक्ट टायमार सोण गेला मग ती आता मग चिके आराम जाता असे ते हांव आनी ಸ್ವಲ್ಪ दिवस भितर समजता हांव तशी चिके चिके काम करून मागीर बेड रेस्ट घेता तुम्ही ताजी कसं टेन्शन करू नका ती आमगेल माते वयर आमगेले हात आमकां कष्ट काल म्हणटा कोणी आसना चितें फूड तें ಒಟ್ಟು असतना आमगेले जन आमकां कसं कष्ट जाल्यार पुरा हेल्पाक येता तशें आतां दुड्डूची मान तर जावंक गेला तेच तिकून दुड्ड असले मात्र येता चितें ना जाल्यार कोणी ना कसं ದುಡ್ಡುची ಮಾನ್ತವ तसं मला कसं गो दुड्डे ದೊಡ್ಡಪ್ಪ तू ग्रेट मराठी तुगेला अस्सल सिच्युएशन अंतर तू एक कॉमेडी करतास मग झालं तिथलं ओग्गी तू एक आरामदा हंगा आमगेला अम्मान येवचे पशी पुढे हांव आनी तू मात्र आशिल्ले न्हय तेन्ना आमकां कश्ट दवो नश्ट दवो आमी दोग जन सुदारसुंग्यान गेल्ले ती आनी मुखार रे तशींची हांव आनी तू सुदारसुंग्यान वचचें आनी कसं करचें न्हय आनी एक विशय कसं म्हळ्यार रे आमगेले घरकड कोण येतात पळय तांकां स्वागत करचें आनी कोण घर सोडून वता म्हणटा ती तांकां एक नमस्कार घालचे तितल्यांची होय ते तुम्ही सांगचे रे करेक्टच आणि तुम्ही व्हिडिओ पळयता आसतना मग तुमगेलो अभिप्राय कसो नाही म्हणून कमेंट सेक्शनांत घाला ती आम्ही हे व्हिडिओन तू माय वाईट जेव्हा सून वाईट म्हणून कसं नाही दाखवचे तसं इंटेन्शन नाही हे एक रियल जाल्लेलं इन्सिडेंट आम्ही व्हिडिओ मुखांतर दाखवचे प्रयत्न केलेला आसा तुमकां हे व्हिडिओ लायक जाला म्हण जाल्यार एक लायक करून शेअर करा ते ये पातोळी आराम ना जाल्यार रे तू इतली उलयता मुगो तू आनी चिकी रेस्ट घे व्हरलेलो हांव सांगता राब म्हाका एक फोन येता सर हॅलो हां होय हांव पातोळी बाम म्हणून उलयचें सांगा ती कोण तुमी हां हां होय होय हां होय रे हो थँक्यू मामा थँक्यू हे पातोळी तुका गुड न्यूज आसा मुगो कसं म्हळ्यार रे तू तें लास्ट वीक मय्येले रंदप म्हणचे कुकिंग कॉम्पिटिशनाक एप्लाय केलें न्हय तुगेलें एप्लिकेशन सिलेक्ट जाला काय तू आतां नेक्स्ट वीक तांगेले स्टुडियो कोसका हां होय वा अय्यो आशिल पार्टी वरे उळकोन मरे ती तू हें रेंजर उठयला रे नेक्स्ट वीक भितर म्हाका घेवन जाता ते हांव वता नेक्स्ट वीक म्हाका एक कुकिंग कॉम्पिटिशन आसा तुमी वरे येता न्हय तें पळोवचें का आमी नेक्स्ट व्हिडिओन मेळया तुमी ते म्हगेले व्हिडिओ चुकन अशी पळोवपा जायत वा आमगेले आयचे एपिसोडान तो आमी तुमकां एक जस्ट फॉर फन एक टास्क दिता आसा ती तें टास्क कसं म्हळ्यार रे तुमी तुमगेले मोबायल फोनान तो SMS म्हळ्यार मेसेज करचे कीपॅड दवा व्हॉट्सॅपाचे कीपॅड दवा खंयचे कीपॅड काणू तांतू आई लव पातोळी माई बिकॉज म्हूण सांगून टायप करायची बिकॉज म्हूण टायप केलें मागीर तुमी तुमगेले कीपॅडान दाखोवचें फस्ट वर्ड वत्तिता वचका तांतू ते खंयचे वर्ड सजेस्ट करता पळया तें वर्ड तुमी वत्तिता वचका हें केदन वरें वत्तिता वचका म्हळ्यार तुमकां एक स्माइली मेळका एक तुमगेले वर्ड्स रिपीट जाता वचका ते दोळोरे तुमी ते सेंटेन्स रिपीट करका हाजी आन्सर तुमी आनीक 2 दिवसांतू कमेंट सेक्शनांत घाला ती आमगेले नेक्स्ट एपिसोडांतू फन्नीएस्ट कमेंट आनी तुमगेलें नांव वाजून सांगता ती तुमी आनी आमगेलें पातोळी माय यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करनी जाल्यार आत्ता वचून सबस्क्रायब करा ती आमी हे व्हिडिओ हांगाक एंड करता आसाची आमी आनी नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटाची धन्यवाद.